परत लास्ट टायम पासून आमच्या म्युन्सिपालिटीन सगळ्या ओनर्स जे आसा म्हणजे प्रायवेट ओनर्स तांकां लेटरां बरयल्ली आनी वेकेट कर म्हणून सांगिल्लें, पूण ते वेकेट करपाक सोदना. कित्याक हांव नको, हांव जाल्यार तांकां एडवायस करता की तुमी वेकेट करून ताजेर कितें तरी एक तोडगो काडया म्हणून. तुमकां थंयच कितें तरी एक शॉप मेळपाक किंवा अशें कितें तरी एक सोल्युशन काडपाक, नाजाल्यार ते कॉलेप्स जाले जाल्यार जीव ना जाल्यार कितें फायदो करून. सो एक्शन जाता पूण खंय तरी ताजेर आनी ताज्याकून आनी म्हणजे चड एक्शन जावपा जाय अशी म्हाका दिसता. म्हणजे सपोज बिल्डिंग्साचेर ते सपोज रिस्पॉन्ड जायना जाल्यार आमीच ते डेमोलिश करून आमी ताका ताजेर तो कॉस्ट घालपाक शकता. अशें कितें तरी एक सोल्युशन वर्कआवट करपा जाय. पूण ह्यो बिल्डींग डेमोलिश ह्यो आज काळाची गरज आसा. खरें लास्ट टायम हांव जेन्ना कावन्सिलर पसून आशिल्लो तेन्ना पसून हांव म्युन्सिपालिटी कडेन लेटर काडून ऑफिशियली तांकां रिक्वेस्ट केला. ह्यो सगळ्यो पळय बिल्डींग ज्यो डेवलपलेटेड जाल्या ही एकूच बिल्डींग ना, सगळ्यो म्युन्सिपल प्रॉपर्टीज ज्यो आसा त्यो सगळ्यो एकदम इतल्यो ओल्ड आशिल्ल्या कारणान तांची दे हॅव लिव्ड देयर लायफ म्हणटा अशें. एकदां तांचें लायफ जालें की त्यो डेमोलिश करून दुसरें करपाक जाय. अश्यो ह्योच न्ही जाल्यार इवन प्रायवेट बिल्डींग्स आसा हांगा वीच आर वर्ड्स ऑन कॉलेप्स म्हणटा तशें आजूच इनफॅक्ट तुमी आतां आयल्या पूण हांवें सकाळी फुडें लेटर इनवर्ट केला हाका म्युन्सिपालिटीक. ह्यो सगळ्यो ज्यो बिल्डींग्स आसा तांची सर्वे करून ज्यो मोडोवपाक शकता आमी त्यो मोडपा जाय म्हणटा. ते कॉलेप्स जाले सपोज ते लोकांचेर पडत. आतां पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग इट इज इन सच अ बॅड स्टेट. इतले लोक थंय डेली वतात. सपोज ती पडत न्ही कॅटस्ट्रॉफ जातलो सामको, हांगा ट्रॅजेडी जातली व्हडली. तेजी बँक ऑफ महाराष्ट्राची बिल्डींग आसा ती कोसळपाक पावल्या. कोणूच एक्शन घेना म्हूण आजूच हांवें सीओक लेटर बरयलां की तुमी इमिडिएटली हाजेर एक्शन घेतली. एटलिस्ट ज्यो आमच्या हातान आसा म्युन्सिपल प्रॉपर्टीज आसा त्यो तरी डेमोलिश करून लोकांक साल्वार करचें म्हणून. सो आनी आतां आमच्या एसेंब्लीन पसून हांव हो मॅटर रेज करतलो. कितें जाता की एक बिल्डींग आसता ओल्ड जाल्ल्या कारणान पयलींचे पार्किंग फॅसिलिटीज बी नाशिल्ल्यो. आतां सगळे रूल नाशिल्ल्या कारणान जो आज 100 स्क्वेअर मिटरान रावता ताका फाल्यां नवें बांदलें जाल्यार 20 स्क्वेअर मिटर नाजाल्यार 30 स्क्वेअर मिटर नाजाल्यार 50 मॅक्झिमम मेळूंक शकता. म्हणून ओनर जे आसता ते 100 स्क्वेअर मिटरूच मागता आपल्याक. सो ते जायना. सो तांची FIR वाडोवन नाजाल्यार तशें कितें करून तांकां कितें तरी बेनिफीट दिवन, कित्याक जीव हो सगळ्यान इम्पॉर्टंट. जीवूच ना जाल्यार फुडें उलोवन कितें फायदो. सो ह्या एसेंब्लीन हांव हो इशूय रेज करतलो. आज नशिबान कोणाक बीन म्हणजे लायफ कोणाची वचूं ना, कोणाक काही दुखापत जावं ना हें नशीब म्हणपाचें. पूण आमी पळयता सिटीन खुबश्यो बिल्डिंगो ज्यो आसा ज्यो म्युनिसिपल प्रॉपर्टीज आसा तशेंच प्रायवेट बिल्डींग आसा हांचें कंडिशन खूब वायट जाल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आतां हे जे आज जो इन्सिडेंट घडला खंय तरी सीओक आज म्हाका सीओक मेळ्ळा हांव आनी सीओक सांगलां की आतां तांणी नोटिसीस काडपाक जाय. कित्याक वी कॅनॉट कीप क्वायट चड वेळा खातीर. जितल्या पर्यंत नोटिसीस काडनात आनी तितल्या पर्यंत फाल्यां ना जाल्यार आमकां डेमोलिशन घेवचें पडटलें आनी मागीर कॉस्ट तांकां करचो पडटलो. कित्याक नोटिसीसाक ते बेगीन जर हें करना जाल्यार आमकां कितें तें एक्शन घेवची पडटली. कित्याक खंय तरी पावस जसो आतां 2 म्हयने पावस आसा पडतो, हातूंत कितें तरी जर जायत जाल्यार खंयच्याय कोणाकूय दुखापत जावन कोणाचो जीव वचत जाल्यार अननेसेसरी ट्रॅजीक अशें कांय जावपा जायना. म्हणून लोकांनी आतां मातशें कॅर घेवपाची गरज आसा. घटना घडली, एक स्लॅबाचो कुडको वयरसून सकयल पडला. खरंच एक वायट घटना घडली. पूण देवा कृपेन ते कोणाक इंजरी जावंक ना, कांय वायट घडोवंक ना. पूण अशे ज्यो अनसेफ ज्यो बिल्डिंगे जे आसा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीचेर आसा किंवा कोणाचे प्रायवेट ऑक्युपंट जे आसा, सो गव्हर्मेंट जे प्रोजेक्टाचे काही बिल्डिंगे जे आसा जे अनसेफ आहा सरकारान खंय तरी एक PPPच्या प्रोजेक्टाच्या माध्यमातून तो घेवन फुडें डेव्हलपमेंटाची गोष्टी करपाक जाय. आनी जे बाकीचे जे कितें आसात प्रायवेट ऑक्युपंट जे आसा किंवा प्रायवेट ओनर जे आसा जे आजून अनसेफ करून सुद्दां तांचेर कांय एक्शन घेवंक ना किंवा तेंच्यांनी स्वता जावन कांय कारवाई करूंक ना आपल्या प्रोजेक्टाचेर. सरकारान चीफ ऑफिसरान तांचेर एक एस्टेट ऑफिसर म्हणून हे नात्यान तेंचेर पिनलायज करचें, तांचेर कारवाई करची आनी ताचेर ठोस जे कितें आहा ताचेर लिगल मॅटर्साचेर तांचेर कारवाई करून तांकां दंडीत करचें.